प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आदवेंताचो पयलो आयतार आनी आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे लिटर्जिकल नवें वरोस आयज सुरू जाता. संवसाराचे नवें वरोस जानेराचे पयलेर सुरू जातलें, पूण आमचे इगोर्जेचे सेवाधर्मीक लिटर्जिकल इयर 2026 आयज सुरू जाता. आमची तो सेवाधर्म, आमची लिटर्जी 3 वांट्यांनी वांटलोली आसा. We have 3 liturgical seasons: Christmas season, Easter season, and time during the year. नातालांचो काळ, पास्कांचो काळ आनी सादो काळ. ह्या आख्ख्या वर्सांत इग्रोजमात आमकां जेजूचो गूट उक्तो करून दाखयता. The church is revealing to us the mystery of Christ. आणि एक एक काळार एक एक ह्या गुटाचो वांटो आमचे मुखार दवरता. नातालांच्या काळार जेजूच्या जल्मांचो गूट आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. पास्कांच्या काळार जेजूच्या जिवंतपणांचो गूट आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. आनी साद्या काळार टायम ड्युरींग द इयर जेजूचें भौशीक जिवीत, पब्लीक लायफ ऑफ जीजस, जेजून कितें शिकयलां, कसल्यो कसल्यो मिलाग्री केल्यात ते आमकां दाखयता. नातालांच्या काळाक आसा आदवेंत, आनी आदवेंत म्हणल्यार हें जावन आसा लातीन भाशेचें उतर. ताचो मिनींग द कमींग, येणें, येता. जेजू देवाचो पूत येता, ताचें येणें. आनी ह्या वेळार, ह्या आदवेंताच्या काळार द डिफरंट प्रॉफेसीज, प्रवाद्यांनी कितें सांगून दवरलां, जेजू जल्मोच्या आदींच तो येतलो म्हूण सांगून दवरलां, त्यो प्रॉफेसीज आमी पयल्या वाचपांनी आयकता. आनी आयज आमी आयकल्या ती प्रॉफेसी बाकीत जावन आसा इजायास प्रवाद्याचे. आनी कितें सांगता, सगल्या दोंगरा मदीं एक दोंगर वयर सरतलो, वयर वयर सरतलो. आनी त्या दोंगरार आख्ख्या संवसाराचो लोक येतलो. आनी कितें म्हणटलो, आमकां वाट दाखय, खंयचे वाटेन चलचें तें आमकां शिकय. जेजू जल्मोचे आदीं, शेकड्यांचे शेकडे आदीं इजायास प्रवादी हें बाकीत करून दवरता की आख्ख्या संवसाराचो लोक जेजूक सोदतलो, जेजूची वाट धरतलो. जेजूच्या दोंगरार, जेरुजालेच्या दोंगरार जो जेजू येतलो ताका आपलो चडवडार म्हूण मानून घेतलो. पास्कांच्या काळार लेंट आसा, पिराचिताचो काळ. आनी ह्या पिराचिताच्या काळार जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटा. आनी अशें जेजूच्या कोश्ट नियाळून आमच्या पातकाची वीट, विकोटाय नियाळून पातक सोडून जेजूशी येवंक आमी वावुरता. आनी मागीर जेजूच्या जिवंतपणांचेर नियाळ करता. आनी साद्या काळार जेजून बाप्तिस्म घेतलो आनी सुरू केलें परगटूंक देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर परगटतना आमी कितें करूंक जाय, कितें करूंक फावना, खंयचे वाटेन चलूंक जाय, खंयचे वाटेन चलूंक फावना, ही वाट जेजून शिकयल्या. तोच जेजू म्हणटा, हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. आनी मागीर क्रिस्तरायाचें फेस्त करून आमी आमचें लिटर्जिकल इयर वरोस सोंपयता. म्हणटूच आख्ख्या वर्साक, द होल इयर, इग्रोजमात इज रिव्हिलिंग टू अस, दिस इज युअर जीजस. वॉट इज युअर रिस्पॉन्स? जशें मोइजेसाक देव दिश्टी पडलो आनी
मोइजेसान म्हणलें ओ पळय हांव आसा. सामुएलाक देव दिश्टी पडलो. सामुएलान म्हणलें ओ पळय हांव आसा. सायबीण मांयक आंज बडव्या उद्देशी देवान संदेश धाडलो आनी सायबीणान म्हणलें बिहोल्ड द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. ही आसा हांव देवाची चाकून. म्हणटोच देव उगटो कोत्ता, मनीस आपलो जबाब दिता. गॉड हू रिवील्स हिमसेल्फ, वी ह्युमन्स गिव आवर रिस्पॉन्स and that we call our faith. Faith means भावार्थ म्हणजे ह्युमन रिस्पॉन्स टू गॉड हू रिवील्स हिमसेल्फ. देव तुका आपूण आसा म्हूण दाखयता, मनीस देवाक जबाब दिता, ताका आमी म्हणटा भावार्थ. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमच्या सेवा धर्मांत लिटर्जींत उमके कालर्स आसात आनी ते कालरांक मिनींग आसा. आयज तुमचे यादनीक पर्पल घालून आयल्यात. आदवेंतांक, कोरेजमांक, मोरनाक पर्पल कलर घालता. हे पर्पल कलराचो मिनींग इन आवर लिटर्जी जावन आसा पिराचीत, पेनन्स. आमी पिराचिताच्या मोनान तयारी कोत्ता जेजूच्या जल्माचे परबेक. कोरेजमाचे टायमार जेजूच्या कश्टांनी वांटो घेवन पिराचीत करून रावता जेजूच्या जिवंतपणाक. मोरनाक दूख परगट्टा हे पर्पल घालून. म्हणजे पर्पल कलराचो मिनींग आयदर पेनन्स ऑर सॉरो. दुसरो कलर आमच्या धर्मांत व्हायट, धवो, येलो, गोल्डन ऑर सिल्वर हांचो मिनींग जॉय, खुशालकाय. फेस्तांक परबांक आमी धवे, सिल्वर, येलो ओ गोल्डन घालता. आनी त्या भायर आनीक एक कलर आसा, ताका आमी म्हणटा रोज कलर ओ पिंक कलर. वर्साक दोनूच फावटी घालता तो कलर. जर पर्पल कलर आनी धवो कलर तुवें मिक्स केलो, द एंड रिजल्ट इज रोज कलर, पिंक कलर. म्हणजे मिक्सचर ऑफ पेनन्स and also combined with joy, ताचो मिनींग ऑफ पिंक कलर. दोनूच आयतार आमी घालता. आदवेंताचो तिसरो आयतार, कोरेजमाचो चवथो आयतार. आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक म्हणटा आमी गावदेते संडे आनी पिराचीत काळाच्या कोरेजमाच्या चवथ्या आयताराक म्हणटा लेतारे संडे. ही उतरां लातीन भाशेची. गावदेते आनी लेतारे दोनांचो मिनींग मिन्स रिजॉयस, खुशाल जा. तर आदवेंतांत मोदेच तिसऱ्या आयताराक इग्रोज मत आमकां खुशाल जावंक आपयता. पिराचीत कोत्ताना आमी खुशाल जाता. कित्याक? जेजू येता. जेजू येता ताचे दोळे दवरून आमी पिराचीत कोत्तानाच आमी हॅपी जाता. तशेंच कोरेजमांत चवथ्या आयताराक जेजूच्या कश्टांनी वांटो घेता, दुखांत वांटो घेता, पूण जेजू जिवंत जातलो ताचेर दोळे घालून आमी लेतारे, रिजॉयस, खुशाल जाता. हे भशेन आमच्या धर्माच्यो वस्तू वांटलेल्यो आसात. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज ह्या मिसाक हांगा येवंक खेरीत कारण म्हणल्यार तुमचे गांवांत आनीक एक तुमकां माद्री फावो जाल्या, मेली. ह्याच तुमच्या गांवांत तिका हें आपोवणें आयलें आनी माद्रीपणाचें देणें देवान तिका दिलें देखून तुमी आनी आमी सगळीं एकठांय जावन देवाक आर्गां दिता. 7 वर्सांचे पिरायेर तिका हें देवाचें आपोवणें येयलां म्हूण तिका कळ्ळें आनी तिणें आपले मामीक सांगलें. आनी ताचे मामीन, डॅडीन आनी सगल्या घरच्यांनी ताका बरो सपोर्ट केलो. आनी हो सपोर्ट करून आयज तिणें फायनल प्रोफेशन केल्लें आसा. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आपोवणी खंय येतात? घरांत. आनी कोण एकलो अशें म्हणटालो, खंयच्याय घरांत एक पाद्री जाला वो माद्री जाल्या, दॅट मिन्स त्या घराचो भावार्थ जून जालो, फूल येयलां आनी फळ जालें. हें तें फळ, माद्री वो पाद्री.
सो जो भावार्थ एका फॅमिलींत आसा तो भावार्थ वाडटा वाडटा, तो भावार्थ फुलता, त्या भावार्थाक फळ जाता. आनी पाद्री आनी माद्री म्हणल्यार हें भावार्थाचें फळ. म्हणटूच देवाक आयज आर्गां दिता. पूण आर्गां दिता आनी काबार जावंक ना. वॉट अबाउट द अदर फॅमिलीज? आयज आमच्या कुटुंबांनी पाद्री माद्री जावपाचें उणें जालां. आमच्या इगोर्जांनी लोक म्हणटा आमकां पाद्री जाय, बरो पाद्री धाड, बरो. खुंयचे फॅक्टरीन मेळटलो पाद्री? पाद्रींच्यो फॅक्टरी नात. पाद्री तुमच्या फॅक्टरी, तुमची घरां, तुमच्यो फॅमिली. तर बरे घोराबे तुमी तर घडून हाडले, त्या बऱ्या घोराब्यांतली वोकेशनां आपोणी येतली. पूण आयज आमची गोंयकारां खूंय भुरगीं जातात. एवरी पॅरीश इन गोवा, every year the death rate is higher and the birth rate is very, very low. This is the situation of Goan Catholics. We, the Goan Catholics, are endangered species. काबार आमची गोंयकार क्रिस्तांवां नात. काबार हांव आतां आसा कामोर्ली ते सालसेत आंबोरा इगोर्जेंत 6 म्हयने जाले गेल्यार 6 म्हयन्यांनी एक बातमी केला हांवें. आफ्टर 6 months एक बातमी केला. म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2-3 लोक मरताच. 2-3 मरणां एवरी मंथ आहाच. पूण सोलमोनांत this is the situation of each and every parish in Goa. आमची birth rate is much less than the European countries. आमची कॅथलिकाची birth rate is not only 0, is below 0, minus. आमची birth rate गोंयकार क्रिस्तांवांची मायनस. एक भुरगें पुरो, 2 भुरगीं पुरो. हें आमचें सिट्युएशन. खंयच्या देवान सांगलां? आमचो देव कितें सांगता? आदां एक रोसली आनी कितें म्हणलें? इनक्रीज एंड मल्टिप्लाय. कितें जुरामेन दिता आमी काजाराच्या दिसाक? देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां घेवंक तूं तयार आसाय? देवाच्या हातांतलीं कशीं? आनी मागीर काजार जाली उपरांत देवाच्या हातांतलीं भुरगीं नाकात. एक पुरो, 2 पुरो. This is wrong. This is against the commandment of God. Increase and multiply म्हणून सांगलां आमकां. देव दिता ती भुरगीं आमी घेवंक जाय. देवाचें भुरगीं घेवंक एक कुटुंब ओपन आसूंक जाय, उक्तें आसूंक जाय, क्लोज न्हय. एक भुरगें पुरो, 2 भुरगीं पुरो. This is completely un-Christian mentality. This is not Christian mentality. This is not the word of God. देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय हें देंवचाराच्या उतरा प्रमाणे. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आज आमी सिस्टर मेली पासोत आर्गां दितना मागुया ह्या गिद्दोलेच्या गांवांत, ज्या गांवांत पाद्री जाल्या आदीं बिस्म जाला, जायते पाद्री आनी माद्री उत्पन्न जावपाक देवान आमच्या भुरग्यांच्या मनान घालच्याक आमी सगलीं देवा लागीं हात जोडून मागुया.